दिसांतले आमी ज्यो दिसभराच्यो ज्यो कितें घडटा घडणुको त्यो आमी तुमच्या मुखार हाडून दवरता. तर आयज आमी आयच्या दिसाचो नियाळ घेवपाक या. सो पयलींच आमी सुशांत गांवस हांचे कडेन या आनी ताजे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाचो नियाळ. सुशांत. मंत्री निलेश काब्रालान मंत्रिपदाचो राजिनामा दिला आणि कालच जे कुडचड्यार एक आपल्या कार्यकर्त्यांक संबोधित करतना निलेश काब्रालान एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट केला. ह्या स्टेटमेंटा उपरांत राजकीय पावंड्यार व्हडलो बोवाळ जावपाची शक्यताय आसा. ताणें पयलीं म्हटलेलें की केंद्रीय फुडाऱ्यांनी आपल्याक सॅक्रिफायस करपाक लागले अलेक्स सिकराक मंत्री करपा खातीर. आनी आतां ताणें असो एक स्टेटमेंट केला की जे आपल्या जे कितें कट कारस्थान रचला ते गोंयानूच रचला. म्हटल्यार सरकारांतले आमदार किंवा मंत्री आसूं हांच्यांनी आपल्या आड कट कारस्थान रचिल्ल्याचें ताणें उलोवन दाखयला. हें एक व्हडलें स्टेटमेंट जावन आसा. राजकीय पोंडार हाचे वयल्यान एक व्हडलो बोवाळ जावपाची शक्यताय आसा. दुसरे वटेन निलेश काब्रालान अशें आनी एक म्हटलां की आपुणूच न्ही जाल्यार BL संतोश जो केंद्रीय फुडारी आसा भाजपाचो ताणें सांगलां की तूंच न्ही आनीक 4-5 जाणांक जे काँग्रेसींतल्यान BJPन आयिल्ले तांकां मंत्री करतले जाल्यार भाजपांतल्या आनीक 4 मंत्र्यांक सॅक्रिफायस करचें पडटलें. ही एक म्हत्वाची घडणूक आसा. ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली आमच्या 7च्या बुलेटिनांत. थँक्यू सुशांत. सुशांतान आमकां म्हायती दिल्लेली. आतां आमकां सगळ्यांक आतां उत्सुकता आसतली की आतां कोण आतां मंत्री आहा पळय तेंचे चेंजीस जातले ते. तर आतां आमी आतां एंकरा कडल्यान जाणून घेवया की आयच्या दिसाची न्यूज. समिता. आज म्हजे कडेन 2 बातम्यो आसा. एक म्हणजे पेडण्या पोरसकडे वाठारांत राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या कुशीक बेकायदेशीर दोंगर कापणी चालू आसा. जेन्ना थळाव्यांनी सरपंचाक विचारलें की ही बेकायदेशीर दोंगर कापणी कशी कितें चल्ल्या, कोणाची परवानगी घेवन हें चल्लां, तेन्ना सरपंचान तांकां अशें उतर दिलें की आतां TCP खात्या कडेन हे विशीं उलोवन तो प्रश्न सुटावो करतलो अशें म्हणून. आनी दुसरी बातमी म्हजे कडेन आसा ती म्हणजे बिचोले वाठारांत एका शिक्षिके कडल्यान ल्हान भुरग्याक मारपेट केल्ल्याचो प्रकार मुखार आयला. तर त्या ल्हान भुरग्याक जे आसा टिचरीन मारिल्लो आसा, ताचेर थापट मारिल्ले आसा, ताजी तकली सुद्दां वण्टी कापटिल्ली आसा. तेन्ना हे विशीं जेन्ना पालकाक ताच्या कळ्ळें तेन्ना तांणी हे विशीं दिवचल पुलिशेन सद्या कागाळ नोंद केल्या. ही सविस्तर बातमी तुमी आमच्या 7 PM बुलेटिनांक पळयात. थँक्यू समिता. समिता कडल्यान आमकां बरी म्हायती मेळ्ळ्यार पण ही खरी दुख्खाची गजाल. ही टिचरीन अशें हें करप हें चुकीची गजाल. केन्ना भुरग्याचेर कितलो समज राग कसलो आसा जाल्यार भुरग्याचेर केन्ना हात उखलप ना. तर आतां आमी उशा कडल्यान जाणून घेया आयचो नियाळ. उशा. हालीं ज्यो लायटमॅनाक शॉक लागून मरण येवपाच्यो घडणुको वाडत आसा आनी आयज सुदिनान एक सल्लो दिला की ह्यान फुडें जे लायनमॅन आसा ते काम करतना तेमी बॉडी किट वापरूनच करचें. आनी समज बॉडी किट वापरनासतना काम केलें आनी एखादी वायट घडणूक घडली जाल्यार ते स्वता जापसालदार आसतले असो वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगल्या. आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार मडगांव SGPDA नुस्त्या मार्केटान बेकायदेशीरपणान एकलो सोपो घेतालो आनी नुस्तेकारांनी हाचेर कारवाय करची अशी मागणी केल्ली. पण आयज मेरेन ती पालिकेन त्या मनशाचेर कारवाय केली ना. सो ह्यो दोनी तुमी बातम्यो पळोवच्यो 7च्या बुलेटिनांत. थँक्यू उशा. उशानू आमकां 2 बातम्यो सांगलेल्यो आहा. जी आतां जी सद्या जी घडटा पळय तेजेर ताणें उलयलेलें आसा. तर आतां आमी रश्मी कडेन या. रश्मी कडल्यान जाणून घेवया की रश्मी आयच्या दिसा खंयची न्यूज केली ती. रश्मी. ऐश्वर्या, आयज CMान विधान केला परत एकदा की म्हादयचो लढो आमीच जिखतले म्हणून. 29 नोव्हेंबराक गोंय सरकारान जी याचिका दाखल केल्या म्हादय विशीं तेचेर सुनावणी जावपाची आसा. सो ह्या याचिकेन जी सुनावणी जातली तेतून परत एकदा CMान विस्वास व्यक्त केला की म्हादयचो लढो आमकां जिखतलो. वेन इट कम्स टू म्हादय, आमच्या खातीर म्हादय खूब इम्पॉर्टंट. कारण गोंयची जे सगळे म्हणजे चडान चड जावं ती शेती बागायती जावं उदक पिवपाचें हे सगळ्यां खातीर म्हादय खूब इम्पॉर्टंट. आनी म्हादय जर आमचे कडल्यान व्हेली जाल्यार गोंय ऑलमोस्ट सुकतलें अशी गत आहा. एनवायरमेंटलिस्ट जावं आनीक सगळ्यांनीच ह्या विशयी आवाज केल्लो. आतां फक्त लक्ष आसा ते सुप्रीम कोर्ट कितें निवाडो दिता तो. ह्या हियरिंगा वांगडाच म्हणजे ह्या याचिके वांगडा कर्नाटका सरकार आनी महाराष्ट्र सरकाराचें हियरिंग त्या दिसा याचिका सुप्रीम कोर्ट आयकतलो अशें कळटा. सो ही 29 नोव्हेंबर म्हणजे रायट आफ्टर इफी सोंपल्या उपरांत समारोप सुवाळे जाल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा 29 नोव्हेंबराक म्हादयची हियरिंग आसा. सो म्हादयचो लढो आमीच जिखतले अशी आमी आस्त धरया. आनी ही आयची बातमी तुमकां पळोवंक मेळटली आयच्या आमच्या 7च्या बुलेटिनान. येस ऐश्वर्या.
थँक्यू रश्मी. आतां आमकां पुराय दिसाची म्हायती मेळिल्लीच आसा. हेच्या दिसा ज्यो कितल्यो घडणुको घडला तेज्या बद्दल. कॅमेरामॅन यश सयत ऐश्वर्या खोर्जोईकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24